कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मेळना न्ही आमी कितें आमी जगा भायले न्ही आमी गोंयकारूच आनी हे सरकारान हांवें काम केल्लें आसा सो आय ऑल्सो नो कोणाचे कितले मेरेन पावूंक शकता ते पूण हाजे अर्थ तुमी फट मारतले आनी ती फट पचोवपा खातीर ओपोजिशनाक उलोवंक दिवचें ना दिस इज नॉट रायट आनी हें आज चालू आहा गोंयांत आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ओपोजिशनांनी कॉर्डिनेट करूंक जाय आशिल्लें। आतां हांव चिंततालो हें कित्याक जायना काय सगल्यो इश्यूज हांवेंच कित्याक काडप हे आमी डिवायड करूंक जाय आशिल्लें। कित्याक जायना ना आमची चूक आहा तातूंत आमची चूक आहा म्हणल्यार हे इतले इश्यूज हांवें काडपूच न्ही हांवें थोडे काडप दुसऱ्यान थोडे काडप दुसऱ्यान थोडे काडप म्हणल्यार शॅडो कॅबिनेट म्हणजे कन्सेप्ट वेस्टमिनिस्टर मॉडेलान आहा इंग्लंडाक आहा की एक प्रायम मिनिस्टर आसता जाल्यार दुसरो ओपोजिशन लिडर आसता दुसरो एक पोर्टफोलियो घेवन आहा टीसीपीचेरूच उलयता 5 वर्सां ओपोजिशन आसतना तो फकत एक सब्जेक्टाचेर उलयता आनी मागीर गव्हर्मेंट जालो जाल्यार तो मंत्री जाता अशें जावंक जाय आशिल्लें बाय वे ऑफ वीच ओपोजिशन MLAs ऑल्सो लर्न द रोप्स तो सब्जेक्ट शिकूंक शकता अशें आमी करूंक जाय आशिल्लें खूब कारणां आसूंक शकता पूण हे एफेक्ट गोंयकारांक जाता दिसना कारण एफेक्ट जाता गोंयकारांक खूब त्रास गोंयकारांक त्रास जाता आनी वी आर फेलिंग द पीपल उलोवंक मेळना म्हाका वायट इतल्यान दिसता कित्याक दीज आर नॉट माय इश्यू दीज आर पब्लीक्स इश्यू